माझे ब्लॉग पळयताय मरे बरे असता ब्लॉग. सो आता हांवेला एपय तो गाईज एपय सकाळी सकाळी फुडें मिक्सर गेलो कितें गेलो गो मिक्सर मोडलो हांवें. हाय गायज, वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कसे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसात. सो गायज आता वाजल्या सांजचे 3 आणि हांव आता भायर सरला. कित्याक सांग, आयज पावस ना म्हणून मातशें वातावरण बरें आसा. तुमकां पळोवंक जाय हांव खंय येयला तें, रावात तुमकां बी दाखयता. सो आता हांव येयला एपय खुर्साक आमच्या वाती लावपाक गडगड्या खुर्सा कडेन. आनी एपय वाती बिती लायल्ल्यो आसा, पूण वाऱ्या खातीर परत परत पालावत आसा. ह्यो जावन आसा आमचो गडगडा खुरीस. सो गायज, तुम्ही केन्ना म्हापशा सायटीक बी येतात जाल्यार प्लीज हांगासर विजीट करात. ह्यो आमचो खुरीस आहा तो सारको मिरेकल, कळ्ळें तुमकां? म्हणजे कितें बी वीश आसा ती सारकी पूर्ण जाता. म्हाजी जाल्यार एवरी टायम हांव देवा लागीं कितें मागता खबर आहा, तें एवरी टायम म्हाजें पूर्ण केल्लेलें आसा देवान. त्या खातीर हांव तुमकां बी सांगता, केन्ना हेवटेन येता म्हापसा सायटीन जाल्यार हांगासर विजीट करात म्हणून. आनी पळयात मागीर तुमची लायफ कशी चेंज जाता ती, आनी तुमच्या लायफान कितें मॅजीक जाता तो. सो गायज, आता हांवें देवाचें ब्लेसींग बिसींग घेतलेलें आसा. आतां हांव चल्लें म्हाज्या कामा खातीर आनी तुमकां कितें दाखयता. राव 1 मिनिट. हे पळयात हांगाच्यान व्यू बरें दिसता न्हू, सगळें ग्रीन ग्रीन जाला पळय. आनी पळय हांगासून पळय चर्च काय बरी दिसता आमची. पाय गाईज एपय सकाळी सकाळी फुडें मिक्सर गेलो कितें गेलो गो मिक्सर मोडलो हांवें. मिक्सर मोडलो. मिक्सर ना जाल्यार जेवण जावचें ना, फूल पावर सारकें. हे पळय आनी शॉपूय बंद. पळोवया आतां फुडले फुडें. सो गाईज आतां चल्ली आमी मिक्सर रिपेरिंगेक दिल्लो पळय तो मिक्सर हाडपाक वयता. चलया. हांगा पळय कोणाची लॅम्बो भवानी आसा, गगनाची. आई बाबा माझा हिरो धांवता पळय. तू माझे ब्लॉग पळयताय मरे बरे असता ब्लॉग. कितें मिस्टेक करता हांव, मस्ती करता कितें शुअर मरे? अशेंच पळयतले मरे ब्लॉग म्हाजो. थँक्यू. नाव कितें तुजें? माझे नाव रिजवान. रिजवान. चल टाटा. हे आनी झाड पळय कसलें आहा तें. सकयल्यान सगळो सुकला आनी वयरसून सगळें पळय ग्रीन ग्रीन. आयज मातशें वेगळ्या तरेन हांव उलयतां. आनी सो गायज, आतां वाजल्या सकाळची 10 आनी आतां आमी खंय तरी भायर सरपाचें चिंतलां. लेट्स सी अवी खंय व्हरता तो. कित्याक सांग, अवी म्हाका सकाळी आयज सांगून गेल्लो आयज मातशी खंय तरी भायर भोंवून येवया म्हणून. आतां न्हेसोन बिसोन आतां तेजीच वेट करता केन्ना कितें येता तो, आनी पळोवया तरी म्हाका खंय व्हरता तो. सो गायज, देवा कडेन मागता की आयज बरें वत आसा आनी आमी भायर सरता तेन्ना बाबा पावस येयना जाल्यार पुरो म्हणून. बिकॉज एवरी टायम जाता सेम. जेन्ना घरान आसता न्हू आवय कितें वत येता, आनी जेन्ना भायर सरता न्हू तेन्ना घे व्हरोन पावस. अशें कित्याक जाता शे वाज शीक. हांव जाल्यार मागीर बोर जाता, खबर आहा तुमकां. खंय भोंवंक मेळना, काय व्हिडियो काडूंक मेळना, फक्त बसोन रावचें पडटा रेनकोटान तें बी. वाज शीक. सो गायज, आतां आमी भायर सरलेली आसा. आतां आमी पयलीं वयता हरवाळ्या. अभी म्हाका हरवाळ्या घेवन वयता कित्याक की थंयसर वॉटरफॉल बरो बांदला न्हू, तो पळोवंक जाय आमकां. हरवाळ्या वयच्या पयलीं आतां आमी फर्स्ट येयल्या गणपतीच्या देवळान. पयलीं गणपतीचो आशिर्वाद घेता, मागीर आमी फुडें सरता. अप आर्टिफिशियल तोरवो. अरे बाप रे, ट्रॅफिक ट्रॅफिक. पळय कितले वयर चडल्यात ते. सो गाईज, आमी फाटीं ते हरवाळे येयल्लेले पळय जेवण जेवपाक, थंयच आमी येयल्या पळय. हांगासर फ्री न्हू जेवण.
महाप्रसाद म्हणटात हांगासर. सो आमी आतां खातात आनी चल्ली मागीर. सो गायज आता आमी हरवाळ्या पावलेली आसा आनी फाटल्या फावटी आमी तुमकां देवाचें दर्शन करूंक नासलेले. सो आयज आमी तुमकां बी आमच्या देवाचें दर्शन करून दिता. रुद्रेश्वर देवस्थान. सो गाईज हे पळय वॉटरफॉल हरवाळ्या आहा पळय थंयसरूच आसा हें देवूळ. पळय आमी येयल्लेली आसा आतां. काय बरो दिसता पळय देवूळ. भटजी ना दिसता. कशें आहा पळय तें उदक पळयात हांगासर. पण आमी थंय वचनात. असले देवू पळयात कितले सुंदर आसा भितरल्यान ते. आनी हे पळय हांगाच्यान पावता सकयल वॉटरफॉला कडेन. सो गायज तुमकां पळोवंक जाय तो वॉटरफॉल हांगासलो कसो जाला तो. फाटल्या फावटी इतलो प्रेशर नासलेलो आनी आतां पळोवशात न्हू सारको भयानक नजारो आसा. सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर उदीक पळय कशें येता तें. ह्या उदकान आनी मातशें फुडें वता जाल्यार आमी भिजतली म्हणून आमी फुडें वचना. तुमकां झूम करून दाखयता पळय. सो तुमी पयले आसतले न्हू वॉटरफॉल कसो आहा तो. आनी हांगासर पळय नो एंट्री म्हणून घातला थंयसर. हें सारकें रिस्की हांगासर कित्याक खुबूच उदीक आहा हांगासर. कोण न्हांवपाक बीन वचना. हांव तुमकां रेकमेंड करिना हांगासर बेश्टो टायम वेस्ट कर म्हणून. हे पळय कोणाची एरॉक्स आसा हांगा ट्विनिंग सेम पळय त्याच टायमाची गाडी. हांवें पळय म्हाजो पंखो कट केला पळय आनी तेजो लांब आसा. सो गायज चलया आमी फुडें या न्हू आतां मातशें भोंवया. आयज येयल्यात न्हू आमी भायर सरल्यात. मातसो पावस कमी आसा सो लेट्स सी. खंय भोंवंक वयता आनी पावस येना अशें जावंच शकना. काय बरें वत आसलें मरे भायर सरता आसतना. आतां पळय परत मोये जाले पळय. आयज आमी जेवण बीन रेडी जाली. आतां चलली आमी भोंवपाक फुडें. आमचें आतां हरवाळ्या बी दर्शन करून जाल्लेलें आसा आनी आतां आमी पावलेली आसात दोड्या मार्गार. आनी तुमी पळोवं शकतात पळय हांगासर कितलीं देवळां आसात ती. हे पळय आनी हेज्या फाटसून खूब देवळां आसा पळय हांगा बी. आनी हो बी गेला फुलां बी हाडपाक. फुलां नाल्ल केळी कितें देवाक लागता तें हाडून शॉपार गेला. पळय हो बी फुलां बी घेवन येयलो. दी कितले क्यूट कुत्रे येयल्या पळय हांगासर. डॉगीज तो बिस्किटीक पळयता पळय कशें ते. सकयल दवर आं ना तशें दांत लायतले झप करून. सकयल दवर. घाल गे कितली घाल. एक नाल ती केळी घाल. घाल गे कितली घाल गे. 4 घाल नाल्या 5 घाल. बय आई आणि एक बिस्किटीचो पुडो दी गे. उठ 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 दौड़ता मारे सायडी. भूक लागल्या पळय तांकां. आमी फायनली घरा कडेन पावली. सारकें मगो आनी गायज हां सो हांव कितें म्हणूंक सोदतालो तुमी कालचो व्लॉग आमचो पयला आसतलो. थँक्यू सो मच.
आमकां खूब बरे बरे कॉमेंट येयल्लेले आसा. तुमी म्हाका खूब सपोर्ट करून डिमोटिवेट जावपाक दिवंक ना. थँक्यू सो मच. तुमी पळयलां आसतलें की म्हाजो जो चॅनल आसा मस्तीखोर गोवन्स म्हणटा पळय तो, हो मॉनिटायज ना. म्हाका जाय जाल्यार तो मॉनिटायज करून खूब पयशे जोडूं येता आसले. पण कितें आहा जाणाय, म्हाजे मोटीव बिहायंड दीस चॅनल इज नॉट टू अर्न मनी. म्हाजे मोटीव आनीक कितें आसा, ज्या टायमार हांव ल्हान आसलो आनी आमचे कडेन घरडां नासलें तेन्ना आमकां हेल्प करपाक फुडें कोण सरनासलो. सो म्हाजें मोटीव कितें की जी स्ट्रगलींग लायफ हांवें पळयल्या म्हाज्या लायफान खबर आसा ती म्हाका दुसऱ्यांनी पळोवपाची ना. सो एटलिस्ट आमच्या टायमार म्हाका अशें आमच्या टायमार कोणाचो हेल्प मदत नासली. न्यूज चॅनल हें तें तसले तितले चड नासले. सोशल मिडिया नासलो पयलीं. सो बिकॉज ऑफ दॅट वॉट आय एम ट्रायंग टू डू इज ह्या यूट्यूब चॅनलाच्या माध्यमान हांव म्हाजी जाता तितली मॅसेज तुमचे कडेन पावोवपाक सोदतां. आनी म्हाजी मॅसेज ऑलरेडी तुमचे कडेन डिलिवर्ड जाल्लेली आसा आनी आय एम रियली फिलींग प्रावड. खूब इंस्टाग्रामाचेर मॅसेजी येता म्हाका, यू हॅव डन अ ग्रेट थिंग, गॉड ब्लेस यू, आनी बरे बरे मॅसेजीस येता. वायट एकूय मॅसेज येवंक ना म्हाका. थँक्यू सो मच. नाल्यार एक आसता न्हू, एक मच्छर म्हणटा पळय तो आसतात न्हू, तो पासून नासलो ह्या म्हाज्या कालच्या ब्लॉगान. थँक्यू सो मच. आनी मेन म्हणटा ते आय वील स्लोली आय वील ओपन अप एंड आय वील टेल यू ईच एंड एवरीथींग कितें आमच्या लायफान घडटा, कितें ना पळय तें सारकें मुगो. आनी कितें म्हणूंक सोदता हांव तुमकां की म्हाका खुबच प्रमाणांत मॅसेजी येता इंस्टाग्रामाचेर की तुमी कोकणांत या, मालवण सायडीन या, बान्या सायडीन या. थँक्यू सो मच गायज. मला खूपच प्रतिसाद भेटलेला आहे कोकणमधून. थँक्यू सो मच मित्रांनो. आनी हांव व्हेरी सून आमचें कितें म्हणटा तें कोकण हितून येवपाचो आसा. हालीं कितें पावस पडटा म्हणून वयपाक सारकें इट इज व्हेरी डिफिकल्ट ऑर एल्स इट इज नेक्स्ट टू अमेझींग सारकें फन सारकें थंयसर मालवण कोकण येवपाक म्हणटा पळय थंय खुबूच मजा. आनी मेन म्हणटा पळय तें कॉंग्रॅच्युलेशन्स गायज. जे मनीस कोणीय जे भुरगे आमचे कोकणसून आमचे व्हिडियोज पळयता खबर आहा, तुमचे कोकण मदले एक चेडूं बीग बॉस मराठीन गेल्लेले आसा. आय विश यू ऑल द बेस्ट आनी बरें करून जिखोन यो तूं. सारकें कितें म्हणटा तें. कमींग बॅक टू माय येस्टरडेज ब्लॉग, म्हाका खुबूच लोक सांगता, मॅसेज करता इंस्टाग्रामाचेर, म्हाका वॉट्सॅपाचेर मॅसेजी येयल्यात, भावा तो इंस्टाग्राम यूट्यूब चॅनल तूं कित्याक मॉनिटायज करिना, तूं मॉनिटायज कर. इट वील टेक टायम फॉर मी. हांव मातशें चिंत्ता. आय वील आस्क माय फॅमिली मेंबर्स. हांव सगळ्यांक विचारून कशें कितें आहा तें. दीस चॅनल इज नॉट ओन्ली मायन. हो चॅनल हेजो पासून. सो आमी दोगूय चिंत्ता आनी इन फ्युचर वील टेक अ गूड डिसिजन. आनी हांव जाणा की यूट्यूब मॉनिटायज जालो जाल्यार तितूंतले पयशे आय कॅन पूट समवेर हेल्पींग पीपल. हें म्हाजें एक सारकें तुमी म्हणटा तें सारकें. बट म्हाजे सायडीक रावन जर तुमी पळयता न्हू जाल्यार इट इज टोटली डिफरंट. डिमोटिवेट करपा खातीर लोक हजार बसलेले आसा संवसारांत. सारकें मगो. आमी खंय म्हणून हात घालतली. सो आय वील ट्राय माय लेवल बेस्ट टू हेल्प आउट पीपल or not only helping people but things which I am doing daily. हांव आनी अंकिता थोडे ज्यो अश्यो गजाली आसता ती सोशल मिडियाचेर घालूं शकना. घरची म्हणटा ती आबरू म्हणटा पळय, सेल्फ रिस्पेक्ट घरचो एक खंय तरी भायर घालूं शकना. सकाळीं उठलो, टूथपेस्ट कसली लायता, ब्रश कसलो यूज करता. सो ईच एंड एवरीथींग आमी सोशल मिडियाचेर घालूं शकना. आमी एक इम्पॉर्टंट वस्तू आसता त्योच आमी सोशल मिडियाचेर घालता. इतली वरां आसता, 12-13 वरां आसता, 12 वरां आसता सकाळची. सो सकाळची 12 वरां अशी आमी फूल व्हिडियोज घालूं शकना. आमी बारीक मुवमेंट्स जे आसता ते कॅप्चर करतात आनी सोशल मिडियाचेर आमी अपलोड करता. आनी आमकां एकल्या भुरग्यान म्हाका एक कमेंट केल्लो आसा की समान नीड हेल्प म्हणून. हांव तो स्क्रीनशॉट आसा जाल्यार हांगा घालता. आनी त्या भुरग्यान जी मॅसेज केल्या पळय ताका मातशें रिक्वेस्ट करूंक सोदता की म्हाका त्या फॅमिलीचो मातसो एड्रेस धाड म्हणून. So I will try my level best to look forward and do something great for that particular family. आनी मेन म्हणटा ते तुमकां खबरूच आसा. आतां आनी सांगपाची गरज ना की अंकिताक पेरंट्स ना. परत कॉमेंट करून म्हाका विचारूं नाका. सो फायनली हांवें एक आन्सर तुमकां दिल्लो आसा. लायफ म्हणटा पळय तुमी विचारतात न्हू, लायफ इज इजी, लायफ इज टोटली डिफिकल्ट. दोज हू
दोज हू डोंट हॅव पेरंट्स तांकां लायफ म्हणटा ती टोटली डिफिकल्ट आसता. आय कॅन अंडरस्टँड कित्याक थोड्यांची जी फॅमिली आसा खबर आसा ती ल्हान आसतनासून भुरग्यांक हें करतात आनी ऑर्फनेजीन सोडून वयता आनी त्या भुरग्यांक बाबा खबर पसून आसना की आपणाचो मम्मी कोण, आपणाची डॅडी कोण, माय पाय आपणाचो कोण, अंकल आंटी आपणाचो कोण, कोणाकूच खबर आसना. बट गॉड इज ग्रेट यू नो. देव वरसून पळयता आनी तुका ही सेंड्स कितें अ पर्टिक्युलर फॅमिली यू नो. तुका एंजल कशी ती फॅमिलीक सकयल धाडटा आनी दॅट पर्टिक्युलर फॅमिली यू नो टेक्स गूड केअर ऑफ यू. आनी तुका खबर पसून कळना की बाबा तुका कोणी एडॉप्ट केला म्हणून. सारकें. सो आनी मेन म्हणटा ते म्हाका खूब मॅसेजी येता बारीक सारीक जे बालपयची फॅमिली आसा तेंचे कडेन वचून उलय, आतां धाकटुल्या भुरग्याक आमी एडॉप्ट करूंक सोदता, इट इज पॉसिबल दॅन. म्हाका ते फॅमिलीक विचारपाक खंय तरी आय फील बॅड यू नो. म्हाका खूब हर्ट जाता. तेंचे एकुलते एक चेडवाचो चेडो तो धाकटुलो आनी तांकां विचारप म्हणजे इट्स मनाक लागता. म्हाका जाल्यार म्हाज्याच फॅमिलीन तर अशें जाल्लेलें जाल्यार इट वील हर्ट मी. नोबडी इज डुईंग बॅड. तुमी जे कोण चिंतता पळय तशें दे आर नॉट डुईंग समथींग बॅड, बट स्टील यू नो एक आसता न्हू फॅमिलीचे. म्हाज्या चेडवाचो एकुलतो एक भुरगो तो, आमी ताका बरी जीव घालया. आनी सायडीक हांवें शॉपां कडेन खूब उलयलेलें. सो ती लोक सांगताले की ती जाणटी आपणाक कमी करता पूण भुरग्याक ते केन्नाच कमी करिना म्हणून. हेंच म्हाका आयकोन आय एम द कितें म्हणटा हॅपियस्ट पर्सन. सारकें मुगे म्हणटा ते. बड्डेक वयतलो हांव शुअर वयतलो. म्हाका आमचो एक भाव आहा युकेसून व्हिडिओ पळयता आमची. तो म्हाका म्हणूंक लागलो ब्रो वीच सायकल इज गूड फॉर दॅट पर्टिक्युलर किड. हांवें म्हटलें ताका सायकल नाका रे भावा म्हटलें. तेंचे कडेन आयचे काळान ते सायकलीक खंय तांकां कसले त्रास आसा ते तांकांच खबर. सायकल आनी बेश्टी कित्याक सायकल तेजे कडेन ऑलरेडी आहा त्या भुरग्या कडेन. तूं कितें करता जितलो तूं आसा तूं लायफान खंयसर भायर आसा तूं बरो व्हडलो श्रीमंत जा, बरो हार्डवर्क कर. दॅट इतलेच आमची एक अपेक्षा आमचे कडल्यान न्हू. आनी खूब जाण अशे बारीक सारीक खूब मॅसेजीस करतात भुरगे आनी हेल्प करपाक खूब लोक फुडेंय सरतात. थोड्यांचे घरा कडेन प्रॉब्लम आसता तरी बाबडो मनीस कितें करता फुडें सरोन हेल्प करता. आनी मेन म्हणटा ते केन्नाच हांव न्हू ही म्हाजी जी मॅसेज तुमकां दिता न्हू हांव तुमकां इमोशनल करपाक सोदिना. हांव म्हणटा तुमी खूब मोटिवेट जायात. 1 रुपया न्हू 2 रुपया न्हू वॉट एवर इट इज तुमी खंय तरी लायफान इन फ्युचर कॉन्ट्रिब्यूट करा. आतां म्हाका जर खंय माजर दिसलें, म्हाका कोण जनावर दिसलें न्हू हांव पळतयत म्हाजे कडेन कितें आसा न्हू जाल्यार काडून दितलो. आयज देवळान गेल्लेले आमी. देवळान येता आसतना म्हाका डॉग्स दिसले भायर आनी मेन म्हणटा ते म्हाका खबर ना अशें म्हणटात की तांकां खंय बिस्किटी घालिनात ते खावपाक न्हू. बिस्किटी घालिनात खावपाक. म्हाका खबर नासली. हांवें बिस्कीट घातली आनी मागीर हांवें ती व्हिडिओ घरा कडेन व्हरोन दाखयली तर म्हाका म्हाजो फ्रेंड म्हणूंक लागलो तांकां तशें घालिनात म्हणूंक लागलो. आनी आय फेल्ट रिली बॅड यू नो. आतां कितेंय म्हणून करूं शकता. ते बाबडे भुकेल्लेले आसले त्या टायमार तांकां कसलें स्पेशल तेंचें जेवण हांव खंयसून म्हणून हाडूं. ती बिस्कीट खावन तरी तेंचें पोट भरता. आतां दंत जाता ती पयसली गजाल. एट प्रिझेंट तेंचे पोटाक कांय ना. इतले भुकेल्लेले आसले ते हा करून ते आबालार जावन ते बिस्किटी खाताले. बिस्कीट फाट करून काबार करताले. सो कितले म्हणून मनीस हें करतलो. आतां पळय तुमकां सांगता फाटल्याच ब्लॉगान पयलां आसतलें हांवें तांकां चिप्स दिले त्या भुरग्याक. तो म्हाका भुरगो सांगता भैया हांवें केन्नाच चिप्स खावंक ना रे. बरें दिसना न्हू. आतां लेट्स सी. आतां आमच्या देवाची कृपा आमचे मम्मी डॅडीन आमच्या खातीर खूब केल्लेलें आसा. बारीक सारीक मेहनत करून आमकां वयर केल्लो आसा. स्कुलान कॉलेजीन घालून बरे प्रमाणान आमकां बरें शिकयल्लेलें आसा. आनी इट इज आर ड्युटी यू नो. आमची ड्युटी ती. आमी शिकतले की ना तें आमचेर. आमचो आवय बापायचें काम कर्तव्य आमचे आवय बापूय करता पूण तांकां पळोवपाचो कर्तव्य कोण करतलो हें तुमी भलतेच जाणात. हें तुमी तांकां पळोवपाचें काम कोण करतलो हें तुमकां खबर आसूंक जाय. सारकें. ही व्हिडिओ मातशी व्हडली जाता म्हणून हांव कितें करता जाणा तुमचे कडेन फाल्यां उलयता. सो गायज दोज हू आर न्यू टू माय चॅनल लायक शेअर सबस्क्रायब कमेंट करून सांगा आमचे व्हिडिओज कशे आसता पळय ते. आनी आमचे सबस्क्रायबर्स 3000 जावपाक व्हेरी फ्यू आसा. करात सबस्क्रायब. मेळटा तुमकां नेवे व्हिडिओ. टील दॅन गुड नायट. बाय बाय.